Speaker, sir, I may be permitted to submit soft copy of the reply to the postponed unstarred question number 169 regarding person individual travel across India, tabled by Sri Manohar Parrikar, MLA, leader of the opposition, to be answered on 5/10/2011. As the reply is voluminous, consisting over 47,562 pages. Speaker, sir, there are some minor corrections which I am reading. Yes. There is a correction to start LEQ number 10B, at page 1 in Annexure A, at serial number 1, column number 4. Date to be corrected. Instead of 19/3/2008, 11/8/2009. In Annexure, start LEQ number 1A, at page number 38. The information furnished at serial number 26 onwards up to page 42 therein be read as an Annexure 4 instead of Annexure 3. Start LEQ number 13A. Answer A, serial number 7, to be read as Sangem Taluka instead of Sakodai Taluka. And unstarred LEQ number 236 at Annexure A, serial number 7 to be read as Sangem Taluka instead of Sakodai Taluka. Yes. 92 of Rules of Procedure and Conduct of Business, I may be permitted to postpone unstarred LEQ number 30 tabled by Honorable MLA Shri Damodar Naik, and also starred LEQ number 1A postponed earlier, since information sought therein is yet to be received from railway authorities. Okay. Now questions. Postpone star question to be already answered. Postpone star question number 117C. Pratap Gavas. Got answer. Speaker, sir. I got answer. Yeah, 1 minute. Speaker, sir, instead of number 169, it is number 214. You're not tabling the question? You're not asking the question? No. Postpone star question number 119B. Vijay Pai. Speaker, sir, postpone star question 19B. Honorable Minister for Home. Reply as per cycle, sir. Speaker, sir, number of the cases disposed of, convicted and acquitted from June 2008 till date 31st August 2011. हातून तुम्ही म्हाका स्पेशल केसीस आणि सेशन केसीस हे दोन्ही दिल्ले आहात. आता तुम्ही हातूंतल्यान हे दोन्ही दिल्या मेळ्ळे म्हाका. हातून GMFCच्यो कितले केसीस डिस्पोज जाल्या कितले आसा ही माहिती तुमचे कडच्यान म्हाका मेळपाक शकता काय कितें? Speaker, sir, total cases जो आसा reported 17,158, charge sheeted 10,144. Speaker, sir, and court-wide detail June 2008 to 31st/8/2011 are as under: GM Judicial Magistrate Court 9,698, Session Court 181, Special Court 265. Speaker, sir, म्हाका क्वेश्चन हांव विचारतालो तांकां एनेक्शर बीक जेन्ना तुमी आन्सर दिल्ले आहा त्यो म्हाका तुमी दिल्यात ही सेशन कोर्टाचे कितले आहात, हाजे ज्युनियर GMFCचे कितले आहात, ह्या बीक भितर कन्विक्टेड कितले, अक्विटल कितल्यो हे तुमी एनेक्शर बी जे आहा काडून पळया. एनेक्शर बीक भितर स्पेशल केसीस
आनी सेशन केसीस अशें म्हणून तुमी दिल्या पळय तातूंत भितर कितली कन्विक्ट जाल्या कितली एक्विट जाल्या हें दिलां. म्हगे क्वेश्चन तुमकां असो आहा की हातूंत भितर तुमी GMFCच्यो केसीस म्हाका सांगपाक शकता काय कितें ह्याच हातूंत भितर एनेक्चर B जशें दिलां तातूंत भितर GMFC कितली केसीस कन्विक्ट जाल्या कितले केसीस चालू आहा डिस्पोज कितले जाल्या हे आन्सर दिवंक शकता काय कितें. तुम्ही डिटेल तशी क्वेश्चन विचारल्यार हांव दिवं शकता. सेम क्वेश्चन सेम आहा तो ना डिटेल विचार सेपरेट क्वेश्चन न्ही म्हणून दिवंक शकता असं काय म्हणटा ना जाल्यार ना म्हणून सांगा तशें काय ना. तशें डिटेल मागल्यार दिता आमी. ना जाल्यार ना आतां एट प्रेझेंट तुमचे कडेन ना माहिती. अच्छा ना म्हाका कित्याक लागून हें विचारपाक जाय क्वेश्चन स्पिकर सर हो स्पेशल केसीस आनी सेशन केसीस ह्यो ज्यो आसा ह्यातून भितर डिस्पोज 181 जाल्ले आहा स्पेशल केसी भितर तातूंत कन्विक्शन जें जाल्लें आहा तें 49 जालां आनी एक्विटल केसीस ज्यो आसा ह्यो 129 आहा लक्षांत घेयात. आनी सेशन कोर्टा भितर डिस्पोज केसी जाल्या 51 ह्या 51 भितर कन्विक्शन जें जालां हें 17 केसी कन्विक्ट जाल्ले आहा आनी एक्विटल जें आहा हें 34 आहा. म्हणजे रेशो जो आसा हो कन्विक्शनाचो रेशो तो कमी आहा आनी एक्विटल जें आसा हें एज कन्विक्शनाचें न्ही डबल जें आसा हें सादारण अशें एक्विटल आहा. म्हणजे पयलीं कन्विक्शन पयलीं हातूंत भितर स्पेशल कोर्ट 27% आनी सेशन कोर्ट जें आसा हातूंत भितर 33% कन्विक्शन जाल्लें आहा. म्हगे क्वेश्चन असो आहा की ह्याच पद्दतीन जर आमचें जर चालू उरलें ह्याच पद्दतीन जर केसीचें चालू उरलें जाल्यार ना ह्या संबंद दिया तो विचारता ज्यो स्पेशल केसी ज्यो आसा काही सेशन कोर्टाक असतात त्यो सेशन कोर्टाक सकले कोर्टाक वचना. सकले कोर्टाक वयतलो दुसरे सेपरेट मागपाक जाय. ना जालें दॅट इज डिफरंट थिंग. हांव कितें सांगता आतां की हातूंत भितर कन्विक्शन जें आसा हें पयली केसी भितर पयली ज्यो स्पेशल केसीस आसा हातूंत भितर कन्विक्शन जें आसा हें ओन्ली 27% आहा आनी सेशन कोर्ट आहा तातूंत 33% आहा. म्हणजे इतलो रेशो कमी कित्याक लागून जाता. इतले जे पळय केसीस आमी फायल करतात डिपार्टमेंट फायल करतात तातूंत भितर कन्विक्शनाचो रेशो जो आसा हो देंवता कित्याक हाजे फाटलें कारण तुमी सोदून काडलां कित्याक लागून तें जाता. हातूंत भितर खरेले आमी एखादे बोगस केसी नासतनाच केसी म्हणून फायल करता काय कितें काय आमचो पंचनाम करता आसतना कितें मिस्टेक जाता काय कितें काय आमची केस इन्व्हेस्टिगेशना भितर चुकता काय कितें हातूंत भितर तुमी इन डिटेलिंगाक गेले काय कितें हें म्हाका समजून घेवपाक जाय. स्पीकर सर कन्विक्शन जेन्ना करता जाता त्या वेळार काही जेन्ना केस चलता खूब वर्सां वयतात एकदां तुगेलो तो जो विटनेस आसा तो मरता. विटनेस आसा तो एकांतलो भायर वयता हांगासरल्यान चल्लो दुसऱ्या गांवांक एक विटनेस एकदां इन्फ्लुएन्स काही लोक करतात आनी इन्फ्लुएन्साक लागूनय बी ते केसीक विटनेस ते सारके जायना हेका लागून कन्विक्शन जायना. कांय खूब केसी आमच्या MLA फ्रांसीस डिसोजा पासून खबर आसतले अशे खुबशे आनी चड दीस जातरीच कांय विटनेस आहा ते विसरतात कांय खबर आसना म्हणून ताका लागून ते चड फुडें वयतरीच मागीर कितें जाता तशें म्हणून ताका लागून कन्विक्शन एकदां कमी जाता. पूण विटनेस हो एकूच रिजन तुमी सांगता हें सगळें जावपा फाटल्यान एक कन्विक्शन जावपा फाटल्यान एक कन्विक्शन कमी जावपा फाटल्यानच्यान आन्सर तुमचें अशें आहा की विटनेस सारकें ना म्हणून हें सगळें घडटा. हांवें म्हणलें एक वेळ जाता केस सारके आसता एकदां जाता One moment. एक केसीन जाता. स्पीकर सर Minister, you address me and you please sit down when he is on his feet. Yes. Kindly address me. ना स्पीकर सर म्हाका There should be no cross. समजून म्हाका समजून घेवपाचें आहा की ह्या केसी भितर आयज जें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा किंवा ज्यो केसीस फायल केल्ले वतात कोर्टा भितर ह्यो जर पळयल्लो जाल्यार हांगा खंय तरी म्हाका दिसता अशें की म्हाका म्हणपाचें अशें आहा की खंय नाल्यार खंय तरी ह्यो केसीस एक तर बोगस म्हणजे नासतनाच केस खंय तरी हें केल्लें आहा किंवा ह्या केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना आनी जर स्पीकर सर तें सारकें जायना जाल्यार म्हाका दिसता की इतलो रेशो म्हणजे एखादे 50% 55% हें हांव समजोवपाक शकता पूण 27%चेर जेन्ना हें जाता त्या टायमाचेर म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय तरी आमी कमी पडटा हें डिपार्टमेंट जें आसा हें कमी पडटा असो म्हजें म्हणणें आहा स्पीकर सर हाजेर तुमी म्हाका सांगचें मिनिस्टरान हाजेर आन्सर दिवचें. स्पीकर सर ऑलरेडी हांवें रिप्लाय केलो तुका कित्याक लागून जाता तें You address me. स्पीकर सर एकदा स्पीकर सर तें सांगलें तेच हें आसा रिजन आसा रिजन केस सारके हें करतात एकदां फायल करपाक गेले एकदां लेट जाता
ताका लागून एविडन्स पुरावे जे आसात ते कितें सारके कितें कलेक्ट जायना ताका डिफरंट रिजन आसता स्पीकर सर ताका लागून एक केसी त्यो सारकी कोर्टान स्पीकर सर क्रिमिनल केसीक जर असली रिजन येवपाक लागली म्हाका दिसता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या देशा भितर न्याय कोणा सारको मेळचो ना काय दिसता म्हाका कित्याक ह्यो क्रिमिनल केसीस आहा आनी क्रिमिनल केसीस जर अशे भशेन ह्या पद्दतीन जर सुटपा लागल्यो कोण विटनेस सारको ना कोण विटनेस भायर गेला फॉरेनाक गेला किंवा आनी कितें अशी मायनर केसीस लागून जर तर हें जालें जायत जाल्यार म्हाका दिसता हो आमची पुलिसे सायडीच्यान टोटल हलगर्जेपणां काय दिसता म्हाका हें पळयले कडेन तुमकां स्पीकर सर म्हाका स्पश्ट सांगपा म्हणजे अशें की ह्या केसी लागून एखादो क्रिमिनल इतली बारीक केसी लागून सुटूं जायना आनी म्हणून म्हजें म्हणणें अशें आहा ह्या सेशना भितर की हें न जावचें चडांत चड आमची केसी ज्यो आसा ह्यो चडांत चड हें आसा हे कन्विक्ट जावचे ताका लागून आमी कितें प्रिकॉशन फुडें घेतले हें स्पीकर सर म्हाका मंत्र्यान सांगचें 1 minute. Yes, leader of the opposition. कर सर ह्यो सगळ्यो 302 बी असल्यो सिरियस मॅटर्स आहे आनी लो कन्विक्शन आसा हांव म्हणटा की विटनेस हो एक भाग जालो ज्या जाग्यार कोर्टांनी इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेर क्लियर कट स्ट्रिक्चर मारल्या की ही केस ब्लॉचअप केल्या म्हणून किंवा चुकीच्या पद्दतीन हँडल केल्या किंवा पंचनामा सारको करना अश्यो केसीचेर तो सेपरेट करून कितें कारवाई करता काय कितें किंवा तांकां ट्रेनिंग दिता काय कितें हांव दोनूय विचारता म्हणजे इज द ऑफिसर ट्रेन्ड प्रॉपरली इफ दे डोंट अंडरस्टँड ऑर इफ दे डू इट ऑन पर्पज आर देर एनी पनिशमेंट बीइंग गिवन स्पीकर सर टायम टू टायम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन जे आसा ते ट्रेनिंग दिता तांकां कशी केस फ्रेम करची केस कशी हें करची डिटेल ते तांकां ट्रेनिंग दिता जे म्हणजे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन न्ही हे सगळे घडपा फाटल्यान कारण कितें जाणा पुलीस डिपार्टमेंटाचेर हांव आरोप करता म्हणून म्हणनाका स्पीकर सर पूण जेन्ना पुलीस जेन्ना ड्रग्सां इनवॉल्व जावपाक लागले पुलीस जेन्ना 2 नंबर नोटी भितर इनवॉल्व जावपाक लागले डुप्लिकेट नोटी भितर पुलीस जेन्ना अन्य वायट कारवाये भितर आनी डकैती भितर तातूंत भितर जर भितरल्यान जर तांचो हात उरलो जाल्यार ह्यो केसी इन्व्हेस्टिगेट जावपाक पावपाना स्पीकर सर आनी म्हणून हातूंत सिरियसली लक्ष घालपाची गरज आहा होम मिनिस्टराचे एक्शन घेवपाक गरज आहा तुमी आयज लोकांक जशें पुलिसे जे सांगता इतले तलाव ह्या म्हयन्याक कंप्लीट जावपाक जाय इतले तलावां रिपोर्ट येवपाक जाय त्या पद्दतीन तुमी सांगपाक जाय इतली केसी जर धरली जाल्यार इतली इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय इतली हाका कन्विक्शन जावपाक जाय म्हणून तुमी सांगचें पडटलें तुमी सिरियस जावचें पडटलें तुमी जो पर्यंत सिरियस जावचे ना तो पर्यंत हें फकाणां जीं आसा हीं चल्ल्यां पळय हीं चालू उरतलीं स्पीकर सर तुमी जेन्ना सिरियस जातले ह्या केसीचेर तेन्नाच डिपार्टमेंट जें आसा हें सिरियस जातलें तुमी जो पर्यंत स्ट्रिक्ट जावचे ना तो पर्यंत डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट जावचे ना ते कोण हें करचे ना नाल्यार अशें आतां हांवें सांगलें तशें हें सगळें जें पळय हातूंत 2 नंबरां भितर घुसपल्ले आहा हे परते सुट्टले हेय सुट्टा ह्यो जशे केसी कन्विक्ट एक्विटल जाता ते तांकां खबर आहा कशी केसी कसो विटनेस फोडपाचो आनी पुलीस पसून जेन्ना पळय ह्या केसीक घुसपोवन पुलिसाचेर जेन्ना तुमी चार्जशीट दवरतले तेन्ना पुलिसांक खबर आहा हातूंतल्यान कशें करून सुटपा म्हणटा तेय सुट्टले हातूंतल्यान आनी म्हणून तुमी सिरियस जावपाची गरज आहा तुमी हाजेर एक्शन घेवपाची गरज आहा हें म्हाका परते सांगपा जाय हांव इतले ते पावसां हेंच सांगत आयिल्लो आहा हांवें हाजे पयलीं नोट पसून डुप्लिकेट काडून हांगा दाखयल्ले हावसां भितर डुप्लिकेट नोट काडून तुमी म्हजे कडेन खंयच्यान आयले काय विचारच्या मागीर ताजेर पूण काडून दाखयले स्पीकर सर तुमी काडून पळया रेकॉर्ड भितर बँकेंतल्यान पसून ATMांतल्यान पसून डुप्लिकेट नोटी ज्यो आसा ह्यो भायर सरतात आनी म्हणून तुमी जो पर्यंत सिरियस जावच ना तो पर्यंत म्हाका दिसता हें जें पळय कितें चल्लां हें ह्याच पद्दतीन चलत रावतलें 5 वर्सां पयलीं कन्विक्शन रेट 55 ते 60% मदीं आसतालो तो आतां इतलो सकयल कित्याक देंवला हाजें म्हाका दिसता सिरियसली इन्व्हेस्टिगेशन केल्या शिवाय हाका सोल्युशन येवचें ना